सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. जेरुसलेम गया A16 पान 8 A16 पेज 8. वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम गया. वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम गया. जेरुसलेम शार देवा बसीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे. जेरुसलेम शार देवा बसीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्विस पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा मरिनो, आज पवित्र सभा मागदलाची मारिया हिची परब समारंभ जाल्यार तिचें जिवीत आमकां आमचे दोरेकी अस्कोतायेक देवाची काकलूत फावो. अस्कोताय आमची ओळखून देवाची काकलुतीक उलो मारता तेन्ना देव आपली काकलूत आमकां फावो करता. ही परब तिचें जिवीत आमकां उगडास करता. जाल्यार असलीच काकलूत आमकां फावो सांग. आमचे अस्कोतायेंत आमचे तोच देव आमचें बोड जावं ही मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक उस्कोत म्हूण आमी ओळखून घेवन पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गेंच्या राया सर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गोरसो ह्या वेळार ओगेपणान बापा फुड्यान दवरुया. उदी करून आयच्या दिसाक जोन दीस मनयतात, काजाराचें वरोस मनयतात, तांचे देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. जी कोण मरून गेल्यात तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. जांकां कोणाक भलायकेची गरज आसा, पिडेंत कश्टावतात, उदी करून हे पिडेक लागून कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात.
तांचो उगडास करून तांकां मागण्या दवरून तांकां पिकोवणी मागुया. जाणी आपण बसत मागूंक लायला, जांचे खातीर आमी मागतले म्हूण सांगलां, तांचोय उगडास करून तांकांय मागण्या दवरून तांची आमची दोर एक गरज इंतेच जावं ही मिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उबारुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोसाची बरी खबर दिवं तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदीं मारिया मागदलेनाक विंचली. जेजू आजून जिवंत आसा म्हूण पोरगोटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासोर चलयता सासणाच्या सासणाक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. अकोल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोंवून वेतोली आनी रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. म्हणुया, देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा, म्हज्या जिवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात सोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोट बोर जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दल्लां दिसता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुजे पाकाट्यांच्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोयसोर, सर्वेस्पराक जोयसोर, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोयसोर. मारये, सांग आमकां खबर वाटेर कितें पडयलें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोण भोगलो पोरजोड.
सर्वेस्पराक जोयसो सर्वेस्पराक जोयसो सर्वेस्पराक 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 जोयसो सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सोमया सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणेन समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडोव घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणेन तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडले आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजू तिका म्हळें, मारिये. आनी वळोन ताका म्हळें, तिणेन वळोन ताका म्हळें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजू तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणेन सोमयांक पळयला आनी ताणेन आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणेन शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमडेनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया मागदालेन मागदालाची मारिया हिची परब समारंभ. भावमडेनो, ही मारिया गांवान मागदालाची आनी ह्याच पासत मागदालाची मारिया अशें नांव तिका पडलां. पवित्र पुस्तकान आमकां थोड्यो भोव अस्तुऱ्यांची नांवां मारिया ह्या अस्तुऱ्यांची नांवां मेळटा. ताका लागून तांचे मदें अंतर करूंक जी मागदाला ह्या गांवची मारिया आसली आनी हें असलें तिचें जिवीत जालें देखून तिका मागदालाची मारिया अशें म्हूण पाचारता. बाबा आज तिची परब समारंभ आसतना, तिचो उगडास करता आसतना आज तिची परब आमचे नोदरी मुखार एक सोत दवरता. आनी हें सोत म्हळ्यार आमी कितलीं भोव पातकी आसूं, आमी कितलीं भोव उसोक्त आसूं, आमची अस्कोताय जेन्ना आमी ओळखून घेता, पातक आमचें जेन्ना ओळखून घेता, देवाची काकलुतीक आमी उलो मारता, देवा सुरशें ही आमची अस्कोताय आमचें पातक रडटा तेन्ना आमकां हे आमचे अस्कोतायेक बळ आसा. हे आमचे काकलुतीक, हे आमचे पातकाक देवाची काकलूत फावो जाता. कित्याक आमी हें ओळखून घेवन, आमचे अस्कोताय ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारता. बाबा आज ही परब समारंभ आसतना हे मागदालेनाची मागदालाची मारिया हिचे विशीं थोडे भोव जाणार बाबा पवित्र पुस्तकाचे एके वाटेर आमकां थोडी भोव म्हायती ही मारिया मागदालेनाची दितात. थोडे जाणार उगडास करून म्हणटात तिचे वेले जेजून 7 देंवचार काडले. वायट स्वभावाची ती अस्तुरी आसली, वायट नांवाची ती अस्तुरी आसली आनी देखूनच जेजू सरशें येवन हें आपले वायट स्वभाव, आपली अस्कोताय जेजूच्या पांयां सरशें येवन रडटा, दुखां घडयता, केंसांनी ती पुसता. हीच मारिया मागदालेन भोव करून ते घडयेर थावन आख्ख्या आपल्या जिवितान जेजूक तिणेन सांगात केलो,
जेजू बरोबर ती रावली. जेजू कोश्टां त्रासामध्ये पासून खुर्साच्या पोलोंगार समयार पासून ती उबी आसली. आनी फकत जेजूच्या कोश्टा मरना समयार मरना उपरांत पासून एके भाशेन ती जेजूचे सोदीक केली. जाल्यार बाबा भयण थोडे पवित्र पुस्तकाचे विरोधी जे आसात, एंटी स्क्रिप्चर्स, एंटी बायबल, ते पवित्र पुस्तक थोडे मानून घेनात. ते दुसरी एक तिचे विशयी चित्र आमचे नोदरे मुखार दवरतात आनी ते सांगतात मारिया मागदलेन जेजूची मोगी जावन गेली, जेजूची ओकोल, जेजूची बायल जावन गेली म्हूण ते बी असलो प्रचार करतात. आनी बाबा म्हणून असलो वायट प्रचार कित्याक लागून करतात काय? कित्याक आज तिचे पोरबे समयार बोकरुनाचे पयलें वाचप आमकां गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें वाचप आमचे मुखार दवरलेलें आसा. आनी ह्या वाचपांत एका मोगयाची खबर केलेली आसा. कोणपुरी एक मोगी आपले मोगयाक एके भाशेन दोळ्यान तेल घालून म्हणलेले भाशेन सोदीक सोदूंक वेता. अ डेस्परेट सर्च अशें इंग्लिशींतल्यान आमी म्हणूंक जाता. अ डेस्परेट सर्च. हे जे मोगी आपले मोगयाचे सोदीक वेता, हांगा थंय सोदता, पिशे कशें हे मोगी जाता, हांगा थंय वेता, ह्या त्या जाग्यांचेर वेता, ह्या त्या मनशांक विचारता आनी आखरेक ही तेची डेस्परेट सर्च जी आसा ती साकार जाता, ती शार्ती पावता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतूय बी बाबा म्हणून हेंच मागदलाची मारिया करता ते आमी पळयता. जेजू मरून फोंडांत घालो जाल्यार दुसरे दिसाक भोव सकाळीं शुभ वर्तमान सांगता काळोख आसतना पासून ती धावी ह्या जेजूच्या फोंडा सरशें वेता. कित्याक जेजू सरशें तिका ही सुरक्षा मेळ्ळोली, जेजू सोवें तिका ही खुशालकाय मेळ्ळोली, जेजू सोवें तिका देवाचें बरेपण, देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. आनी ह्या पासत ती हे परतून होगडावंक सोदिनासली. कित्याक आपले असले जिविताचे संबंदीन जिविताच्या समयार जेजूची काकलोत आपल्याक फावो जाली, नवें जिवीत आपल्याक मेळ्ळें, जिविताची नवसणी आपल्याक फावो जाली. आनी देखूनच सदांच जेजूच्या सांगाताक ती रावूंक सोदताली. आनी ह्या पासत होच डेस्परेट सर्च म्हणलेल्या भाशेन ह्या पयल्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. मागदलाची मारिया भोव सकाळीं जेजूची सोदीक वेता. आनी बाबा म्हणिनो ही तिची डेस्परेट सर्च जी आसा, दोळ्यांत तेल घालून आपल्या जेजूक ती सोडवंडाराक सोदूंक वेता, तो तिचो आवडो शार्ती पावता. कित्याक फोंडार सरचें वेता, देवदूत तिका दिश्टी पडटात, तांकां ती विचार करता, पूण आखरेक भायल्यान जेजू तिका सांपडटा, मेळटा. माली म्हूण समजून ताका ती प्रश्न करता, खंय घाला सांग म्हाका. आपूण ताचे सोदीक वेता, हांव ताका सोदून काडटा आनी व्हरता. अ डेस्परेट सर्च. आनी बाबा म्हणिनो ते वेळार जेजू तिका मारिया हें उतर तिका म्हणटा, तिच्या नांवान तिका उलो करता. आनी हेंच तिचें नांव जेन्ना जेजू उलो करता तेन्ना तो जेजू म्हूण ती ओळखून घेता. बाबा म्हणिनो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची पयली गोवायती ओस्कोत तिचें जिवीत जावन गेलें. पूण जेन्ना जेजून तिका पातकां तिची बोगशिली जाल्यार हो आशिर्वाद जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो पयलें दर्शन तिका जेजू फावो करता. कित्याक शिसा मदली मारये बरोबर ती बी ओस्तोरी शीस जेजूची जावन गेली. बाबा म्हणिनो आयचो स्तोत्रकार, आयचो जाबाब आमकां ताचोच उगडास करून म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. आनी हें स्तोत्रूय बी बाबा म्हणिनो हाचेरूच लक्ष घालता. कोण परी हो स्तोत्रकार देवाची वाट पळयता, कोण परी हो स्तोत्रकार जेजूची देवाची वाट पळयता, जेजूक आपल्या जिवितान सोदता, आशेता आनी आवडटा, तें ह्या स्तोत्रांतल्यान उक्तें केलोलें आसा. आनी तोच जेजू, तोच देव ही आमची आशा पुरी करता, आशा बाळगिता, आवडो आमचो शार्ती पावयता म्हूण ह्या स्तोत्रान आमकां उगडास केला. जाल्यार बाबा म्हणिनो आज ही मागदलाची मारिया आपले पोरबे निमतान तोच आमकां संदेश दिता. पयले सुवातेर आमची अस्कोताय जेन्ना आमी ओळखून घेता, ओस्कोत म्हूण आमी देवा मुखार ओळखून घेता, आमचे पातक देवा मुखार रडटा, तेन्ना देव आमकां आमच्या पातकांचे बोगसणी दिता, आपली काकलोत फावो करता. आनी हाचो इनाम म्हळ्यार आपली बेसांवां बरेंपण तो आमकां फावो करता.
आमी चिती नासतना रावन आसलें बरेंपण देव आमकां मेळोवन दिता. दुसरे सुवातेर आज तिची परब आमकां अ डेस्परेट सर्च, दोळ्यांत तेल घालप थांबनासतना देवाचे सोदीक आमी देवाक सोदीत रावंक आमकां उलो करता. कित्याक तरेतरेच्या कारणाक लागून आमचे अस्कोतायेक लागून घडी आमच्या जिवितांत देवा सोडशिल्ली आमी कोडसोत्ता, पयस वेता, देवाक आमच्या जिवितांत आमी सांडटा. पूण हे देवाचे सोदीक थांबनासतना सगळे आडकोळींक पासून पोरो घालून फुडो करून आमी देवाचे सोदीक वेता तेन्ना देव आमकां आमचो आवडो शार्ती पावयता. सांडलोली वस्त कशी आमकां आमी सोदता तेन्ना ही देव आमकां ती मेळोशी करता. जाल्यार हो आमचो आवडो तोच देव शार्ती पावयता. देखून ही पोरबे निमतान ह्यो दोनूय वस्तू मनान दवरया. आमचे अस्कोताय ओळखून घेवन देवाचे काकृतीक उलो मारुया. देवा सरचें आमचें पातोक आमी रडुया आनी देवाचो आशिर्वाद देवाचें बरेंपण घेवया. आनी दुसरे सुवातेर सदांच थांबनासतना हेच देवाचे सोदीक आमी वचुया आनी ह्याच देवाक जेन्ना आमी सोदता तेन्ना हो आमचो आवडो तोच देव आमकां मेळून शार्ती पावयता. देखून ही कृपा ही पवित्र मिसाचे भेटेन आयच्या दिसाक मागून घेवया अशें सांग. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. आमची सगळी गोपीत चित्रां C2 पान 19, C3 पेज 29, C3 पेज 29. आमची सगळी गोपीत चित्रां आमची म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत मारिया मागदालेनाच्या उगडासा हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेसूक तिणेन खालतेपणी भेटयली ती मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच आमचो योद्न तुका मानो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाली आनी सोर्फाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांचें पुण्याचें जिवीत तुजेंच देण्याचो मुकूट. प्रितमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकता आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी गोटाय ही आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलो जमो. आमच्या मोहिमेवंत भावां भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोंसुपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. Bawartaco gód purgotuja. Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखेपी तुमीचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची पिडेंत आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, भाग्योन मागदलाची मारिया आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. भवमलेनो, आमी सगळ्यो सोक आनी आमकां सगल्यांक आमच्यो आपापल्यो अस्कोताय आसा, पूण ह्यो अस्कोताय आमी ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारता तेन्ना देव आपली काकलूत आमकां फावो करता. थांबनासतना आमी देवाक सोदता तेन्ना देव आमकां भेटता, देव आमकां मेळटा. आपलो आशिर्वाद, आपली कृपा, आपली बेसांवां तो आमकां दिता. देखून आमची जावन एकल्याची अस्कोताय ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो आमी मारला
आनी तातूंतल्यान देवान आमकां आपली काकलूत फावो केला, बरेपण आमकां देवान मेळोवन दिला. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बाराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. देव साता मनशाचे काण D7 पान 50, D7 पेज 50. देव साता मनशाचे काण लिबलोलो उड्या Taco majmuk mit nashilo, 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 taco majmuk mit nashilo. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world.
Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थया. देव आमच्या बाबा, तुवें दिल्ल्या सुरगीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोयंबाच्या मोगान पेट, आमच्या सोमयाच्या मोगान पेटय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली. तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाचे गायन गावया. सांगातान चलुया. F18 पान 9 आणि 4. F18 पेज 94. आता कातीबू सांगातान चलुया. एका मोरान सोगली मोगान आमी जिवुया. एकाच दुनिया देवा सगळी आमी बोजू